नमस्कार. गोवा टुडेत राधिका कामत सातोस्करांचे येवकार. सविस्तर खबर आदी हेडलाइन्स. Headlines brought to you by International Institute of Hotel Management, Nuvei, Goa. Admissions open. परत आतंकी हल्लो केल्यार पाकिस्तानाक आमच्या पद्धतीन जाप. ऑपरेशन सिंदूर हे आतंकवादा आड न्यू नॉर्मल. प्रधानमंत्री मोदी आदमपूर एअर बेजार मेळो जवानाक. शिरगाव चेंगराचेंगरीन आमचे दोळे उक्ते केले. ह्या फुडे मोठ्या गर्देच्या जात्रांक एसओपी नोडल ऑफिसरूय नेमतले. शिरगावचो तपास सुरू. संबंधित अधिकाऱ्यांक शो कॉज. मुख्यमंत्री उलयलो. गोंयांत न्यूक्लियर प्लांट घालपा विशीं केंद्रीय मंत्री खट्टराच्या प्रस्तावा आड विरोधक आक्रमक. गोंयच्या जमनीचेर दायजाचेर हल्लो. विरोधक म्हणटा प्लांट नाकाच. कर्नाटकान म्हादयचे उदक व्हेल्यार म्हादय अभयारण्याचेर परिणाम. गोंयचेर तितलोसो ना. एनआयओचो रिपोर्ट. आरजीपी म्हणटा म्हादय व्हरूंक डबल इंजिनाचो सिस्टमॅटिक प्लॅन. ईडीन गोंयच्या एक्सायजाची चवकशी करची. 600 ते 700 कोटींची सोऱ्याची तस्करी. पत्रादेवी सोरो आडायलो म्हूण अधिकाऱ्याक ट्रान्सफर. ट्रेडर पावले कमिशनराकडेन. दाबोळे विमानतळा लागसार फ्लायओव्हराच्या 17 खांब्यांची उंचाय कमी. नौदळाच्या हरकती उपरांत हायवे ऑथॉरिटी बदलता प्लान. उंचायचो विमानाक धोको म्हण हरकत. आणि गोंयच्या वेधशाळेन पावसाचो अलर्ट 2 दिसांनी वाडयलो. 16 माया मेरेन अलर्ट. मान्सून अंदमानात सक्रिय. 1 जून केरळ, 5 जूनाक गोंयांत. हवामान खात्याचो अदमास. भारतान आतंकी हल्लो केल्यार पाकिस्तानाक आमच्या पद्धतीन जाप दितले. ऑपरेशन सिंदूर आता भारताचो न्यू नॉर्मल. प्रधानमंत्री मोदी आदमपूर एअर बेजाचेर जवानां मुखार उलयलो. पाकिस्तानान टार्गेट केल्ल्या ह्या एअर बेजीक प्रधानमंत्र्याची सकाळी अकस्मात भेट. जवानांची तोखणाय. पाकिस्तानान पातळिल्ल्यो अफवा सिद्ध. एअर बेस इंटैक्ट. मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि आप सभी अपने लक्ष्यों पर बिल्कुल खरे उतरे. पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों और उनके एयरबेस ही तबाह नहीं हुए, बल्कि उनके नापाक इरादे और उनके दुस्साहस दोनों की हार हुई. ऑपरेशन सिंदूर से बौखलाए दुश्मन ने इस एयरबेस के साथ साथ हमारे अनेक एयरबेस पर हमला करने की कई बार कोशिश की, लेकिन पाक के नापाक इरादे हर बार नाकाम हो गए. आतंक के विरुद्ध भारत की लक्ष्मण रेखा अब एकदम स्पष्ट है. अब फिर कोई टेरर अटैक हुआ तो भारत जवाब देगा, पक्का जवाब देगा. ये हमने सर्जिकल स्ट्राइक के समय देखा है, एयर स्ट्राइक के समय देखा है, और अब तो ऑपरेशन सिंदूर भारत का न्यू नॉर्मल है. भारत ने सिर्फ अपनी सैन्य कार्रवाई को स्थगित किया है. अगर पाकिस्तान ने फिर से आतंकी गतिविधि या सैन्य दुस्साहस दिखाया तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे. ये जवाब अपनी शर्तों पर अपने तरीके से देंगे. और इस निर्णय की आधारशिला इसके पीछे छिपा विश्वास
आप सबका धैर्य, शौर्य, साहस और सजगता है। आपको ये हौसला, ये जुनून, ये जज्बा ऐसे ही बरकरार रखना। शिरगांव चेंगराचेंगरी प्रकरणान आमचे दोळे उक्ते जाल्यात। ह्या फुडें मोठी गर्दी जावपी गोंयांतल्या जात्रांची लिस्ट तयार करून तांचे खातीर SOP तयार करतले। मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत उलयलो। तशेंच ह्या जात्रांक खातीर खंय नोडल ऑफिसरूय नेमतले। घडणुके वेळार खंय देवस्थान समितीन पुलिसेक सहकार्य करूं ना। पुलिसेचो तपास सुरू आसा। फॅक्ट फायंडींग रिपोर्टा प्रमाण संबंधीत अधिकाऱ्यांक शो कॉज नोटीस काडटले म्हण मुख्यमंत्री उलयला। तेन्ना टेम्पल कमिटी जेन्ना आमी म्हणटा तेन्ना टेम्पल कमिटीनूय बी ज्यो एडमिनिस्ट्रेशनाक कॉपरेट करपाची गरज आशिल्ली, जितके कॉपरेशन जाय आशिल्लें हे तितके कॉपरेशन्स तांच्या कडल्यानूय मेळनाशिल्लें। दुसरी गजाल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन्स हांच्यो कंटिन्युअसली मिटिंग्स ह्यो जाल्यो, बट ज्या पद्दतीचे एनफोर्समेंट सेफ्टी मेजर्स तेंच्यांनी घेवपाक जाय आशिल्ल्यो तितक्या पद्दतीच्यो कदाचित तेंच्यांनी थोडोसो थंयसली इतकी वर्सां जात्रा चलता आनी थंयसल्यो देवी आनी तेंचें पावित्र्य हें लक्षांत घेवन तेंच्यांनी तितक्या मोठ्या पद्दतीचें एनफोर्समेंट जें आसा पळय न्ही, ही थोडीशी तेंच्यांनी तांची थोडीशी हलगर्जीपणां आसा। डिस्ट्रिक्ट पुलीस तांच्यांनी ज्या पद्दतीचो पुलीस फोर्स थंय डिप्लॉय करपाक जाय आसलो, खरें म्हणजे फाटले फावटीच्या पेक्षाय चड केल्लो, बट स्ट्रॅटेजीक डिप्लॉयमेंट ज्या जाग्याचेर जावपाक जाय आशिल्ली ती जाली ना। विलेज पंचायतीन खरें म्हणजे NOC स्टॉलांक इश्यू करता आसतना तेंच्यांनी सरसकट खंयसरूच तेंच्यांनी मात्तूय येवनूय प्रॅक्टिकली पळोवंक ना, NOC डायरेक्टली दिवन सोडले। त्या कमिटीन आमकां काही रिकमेंडेशन्स दिल्या। इमिडिएट करेक्टिव्ह मेजर्स जे आहा पळय न्ही, जे असल्या रिलिजियस फेस्टिवल जे आसा पळय हांकां क्राउड मॅनेजमेंट प्लॅन हो करपाची सामकी गरज आसा। हो जो इन्सिडंट जालो हो आमचो म्हणजे आय ओपनर म्हटल्यार जाता, जावंक जायना आसलो, बट इन फ्युचर आमकां अशा पद्दतीची चड क्राउड जमोवपी जात्रा ही लिस्ट आउट करतले आनी ताच्या खातीर इन एडवान्स क्राउड मॅनेजमेंट प्लॅन हे ठरयतले। तितूर वेगवेगळ्यो गजाली आमी स्टँडर्ड ऑपरेटींग प्रोसिजरूय बी तांकां विश्वासान घेवन करतले। आमकां तेंच्या रिच्युअल्सान खंयसरूच सरकाराक मदीं पडपाचें ना, बट थंयसर जमिल्ल्या क्राउड आनी तांचो मॅनेजमेंट थंयसले ही सरकाराची जबाबदारी आसतली। थंयसर पर्टिक्युलरली नोडल ऑफिसरूय बी अपॉयंट हे करतले, म्हणजे बिसायड मामलेदार सुद्दां स्पेशल नोडल ऑफिसर अपॉयंट करतले। हांवें जें आत्तां म्हटलां तेजेन सगळे जाण जरी जबाबदार आसत जाल्यार पुलीस क्लियर कट आपली इन्व्हेस्टिगेशन ही करतलेच आनी पुलिसाची इन्व्हेस्टिगेशन ही चालू उरतली। ओके, म्हणजे इन फ्युचर हाज्या खातीर आमी मेजर प्लॅनिंग ह्या जात्रेच्या बाबतींतूय स्पेशली ही मेजर प्लॅनिंग करतले आनी थंयसर मेजर सेफ्टी जितक्यो घेवपाक जाय पळय न्ही तितक्यो घेतले। नॉट ओन्ली ही जात्रा, बट मागीर ते बोडगेश्वराची जात्रा आसूं किंवा ती हेवटेन बाकी सावथांतल्यो खंयच्यो व्हडल्यो जात्रा आसूं, ह्या सगळे कडेन आमी करतले। ज्या आमच्या ऑफिसरांचेर एक्शन घेवपाक जाय तांकां इनिशियली थोड्याच दिसाच्या भितर शो कॉज नोटिसीस इश्यू करतले। गोंयांत न्यूक्लियर प्लांट घालपा विशीं केंद्रीय मंत्री खट्टराच्या वक्तव्या उपरांत विरोधकांच्यो खर प्रतिक्रिया। गोंयच्यो जमनी उपजिविका दायजाचेर हल्लो म्हण काँग्रेसीचो आरोप। आप म्हणटा गोंयांत न्यूक्लियर प्लांट नाकाच, सोलर घालात। गोवा फॉरवर्ड हे आक्रमक। यहाँ अपना कोई जनरेशन का प्लांट शुरू हो, इस बारे में भी हमारा विचार हुआ है। खास करके यहाँ और तो स्कोप नहीं है, लेकिन न्यूक्लियर प्लांट के बारे में जरूर चर्चा हुई है। आगे चलकर अगर यहाँ से डिमांड आएगी उसके ऊपर भी हम विचार करेंगे। केंद्रीय मंत्र्याच्या ह्या वक्तव्या उपरांत विरोधी पक्ष फुडाऱ्यांच्यो खर प्रतिक्रिया येवपाक लागल्यात। This is clearly a roadmap to finishing Goa. Whilst on the one hand, the government of Goa itself is fast-tracking the complete destruction of Goa, the setting up of a nuclear power plant will put the final seal on the lid to Goa's destruction. Mother is the
युनियन मिनिस्टरान काढली जीब लायली ताळ्याक अशें हे खूब मंत्र्यांची जी प्रथा आसा ती फॉलो केल्या. कसलोच विचार हाजेर करूंक ना आनी कोणा बरोबर डिस्कशन करूंक ना. असल्या प्रोजेक्टाची गोंयान गरज ना. गोंयान आज सरकारान डेव्हलपमेंटाच्या नांवान फूल गांव डिस्ट्रॉय केल्या, घरां डिस्ट्रॉय केल्या. अशें आसतना गोंयची उरिल्ली जमनी आसा ती हातून कित्याक डिस्ट्रॉय करता? सोलर पावर करा. डिसएडवांटेजीस इन केस ऑफ अ फेलियर, कितें एक्सप्लोजन जाता, तेजे न्यूक्लियर जे रेजिड्यूज आसताय, जे वेस्ट आसता, न्यूक्लियर वेस्ट आसता, तेजी मॅनेजमेंट आमकां सारको आसपाना हिंगा. इट इज गोइंग टू बी सो डिफिकल्ट फॉर गोवा टू हँडल दीस कायंड ऑफ प्रोजेक्ट्स. हांगा कारवाराक म्हणजे ऑलमोस्ट गोंयच्या बॉर्डरी वयल्यान 40-50 किलोमिटराचेर ऑलरेडी थंयसर कायगा न्युक्लियर पावर प्लांट आसा. जाल्यार गोंयान कित्याक हांकां प्लांट जाय? कसल्या कारणान? म्हणजे कितें करपाक तुमी सोदता? म्हणजे सामकेंच होलसेल रेटीन गोंय तुमी विकला ते विकला, फायनल आमकां सामकेंच डिस्ट्रॉय करून उडोवपाक सोदता तुमी. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. ईडीन गोंयच्या एक्सायज खात्याची चवकशी करची. गोंयांत मोठे एक्सायज स्कॅम चल्ला. वर्साक 600 ते 700 कोटींचो सोरो भायर वता, आपाचो आरोप. सोमारा पत्रादेवी बेकायदेशीर सोऱ्याची तस्करी आडायली म्हण अधिकाऱ्याक ट्रान्स्फर मारला. चोरया तस्करी आडायतल्या अधिकाऱ्यांचेर वयल्यान बडी म्हण अमित पालेकारान फोग काडलो. एक अल्कोहोल धरले म्हणून आमकां आयकूंक आयलें. दॅट वॉज बाय वन सब इन्स्पेक्टर देव राऊत. आतां नॉर्मल पर्सन देव राऊतान जर सोरो दवरलो जाल्यार ताका सत्कार जावपाक जाय, पूण ताका ट्रान्सफर केलो. आनी ट्रान्सफर केलो एक्सायज डिपार्टमेंटाच्या आनी एका चॅकपोस्टार पत्रादेवीच. सो देव राऊत इज अ पर्सन हू शूड बी गिवन एक्कोलेट्स. ताचो सत्कार करूंक जाय काय ताका पनिशमेंट करूंक जाय हो मोठो प्रश्न आसा. So excise scam, which is of Goa, is of much larger magnitude than what it looks like, and it has to be with the active connivance of the topmost officials or somebody from the government. It cannot happen without the intervention or involvement of these authorities or government. आणि हाजेर ईडी लावपाकच जाय तांचेर. म्हणजे जो रूल बाकीच्यांक ऍप्लिकेबल आसा तो भारतीय जनता पार्टी कित्याक जायना हो मोठो प्रश्न आसा. गोयच्या लिकर ट्रेडर्स संघटनेन बेकायदेशीर सोऱ्याच्या स्टॉकाविशीं एक्सायज कमिशनराक मेळून किंग पिनाचेर कारवाय करपाची मागणी केल्या. गोयच्या वेवसायिकांचेर अन्याय नाका. आमकां वी ऑल डीलर्स आर सफरिंग बिकॉज ऑफ दीस स्टॉक्स कमिंग फ्रॉम अदर स्टेट. वी डोंट नो द जेन्युनिटी ऑफ दीस स्टॉक. आमचे कस्टमर सुद्दां आमचेर मागीर डावट घेता की आमी स्टॉक विकता तो सारको विकता काय ना. सो ताच्या खातीर आमकां आश्वासन दिलां कमिशनराक की नोबडी वील बी स्पेड. And we are waiting for the investigation to go ahead and take place. And as far as सगळ्यांचे प्राइम हे जाला जे रितींच्यान आयला हो स्टॉक हो टोटल इलिगली आयला आनी बरें काम केलां एक्सायजान. बट वी जस्ट होप दॅट देर इज नो कॉम्प्रोमायज एनीवेअर विच द कमिशनर हॅज एश्योर्ड अस. आनी वी आर होपिंग की स्ट्रिक्ट एक्शन विल बी टेकन. आनी जशें म्हणलां तशें जो मेन हातून कोण आसा हातून इनवॉल्ड, इट कॅनॉट बी दीस 2 बॉयज. जो मेन तो खंय बसला आसतलो ताका डेफिनेटली हाडून अरेस्ट करपाची गरज आसा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. कर्नाटकान म्हादयचें उदक व्हेल्यार म्हादय अभयारण्याचेर परिणाम जातलो. गोंयचेर तितलोसो जावचो ना. थोड्या भोव प्रमाणांत जावये. NIOचो सर्वे रिपोर्ट. RGP म्हणटा NIO BJPचो व्हींग. BJPच्या डबल इंजिनाचो म्हादय व्हरूंक पद्दतशीर प्लान. कांय दिसां पयलीं नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ ओशनोग्राफीन इंडियन नॅशनल सेंटर फॉर ओशन इन्फॉर्मेशन सर्व्हिस हांच्या जोड पालवान म्हादय बेजिनाचो सर्वे केल्लो. कर्नाटकान म्हादयचें उदक वळयल्यार म्हादय अभयारण्याचेर परिणाम जातलो. गोंयचेर तितलोसो परिणाम जावचो ना, कांय प्रमाणांत जावये म्हूण रिपोर्ट सांगता ते प्रमाण. म्हादय वळयल्यार गोंयाचेर तितलोसो परिणाम जावचो ना. म्हादय अभयारण्याच्या उत्तरेक परिणाम जातलो. मांडवी आणि खोर्जुवे कॅनलांत न्हंय येरादारीकूय परिणाम जावचो ना. मांडवीत भरती सुक्ती खातीर न्हंय येरादारी वेवस्थीत चलतली. प्राधिकरणान भांडुराचे 2.28 TMC उदक वळोवंक मान्यताय दिल्या. गोंय कर्नाटक सीमा भागाचेर व्हडलो परिणाम जावचो ना. NIOच्या ह्या रिपोर्टा वेल्यान RGPन सरकाराचेर फोग काडलो. हे 3 सायंटिस्ट मेळोन गोंयचो निसंधान आनी म्हादयचो निसंधान करपाक फुडें सरलेले आसा. गेले ते मिटिंगेन आमी सांगलेलें की आमकां सायट इन्स्पेक्शन जाय, आमकां वचोन पळोवपाक जाय की थंय म्हादय कलसा बंदरा डायवर्जन जें जालां थंय वचोन पळोवपाक जाय कितें तर चल्लां. हे तो व्हडलो समज रिपोर्ट आवट केल्लो एक नॅशनल इन्स्टिट्यूटान आनी त्या इन्स्टिट्यूटान रिपोर्ट आवट केल्यार ह्या WRD डिपार्टमेंटाक आजून पर्यंत खबर ना काय कितें.
इतले जे म्हादय वाचयता आनी आमी डबल इंजीन आसा आमी गोंय प्रोटेक्ट करतले म्हादय गोंयांक लागून दवरतले म्हणून जी नाटकां हे करता ही ह्या रिपोर्टान एक्चुअली एक्सपोज जाता आनी सिस्टमॅटीक पावल मारता. सिस्टमॅटीक हे गोंयची म्हादय कर्नाटकाक दिवपाचो प्लॅन करता. NIO आसा गोंयान, सायंटिस्ट काम करता गोंयान, रावता गोंयान आनी रिपोर्ट कोणा वाटेन करता? कर्नाटका वाटेन. आनी गद्दारी करपाक तांकां कोणें सांगला? आमकां दिसता ह्या BJPच्या वयल्या इंजिनान सांगला ही गद्दारी करपाक. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. CBT परीक्षेक पयल्या अटेम्प्टाक मेळटात तेच मार्क जमेक धरतले. गोवा स्टाफ सिलेक्शन कमिशनान स्पश्ट केला. कांय उमेदवार नोकरे खातीर एकाच पोस्टाक जनरल आनी आरक्षीत कॅटेगरींत वेगवेगळे अर्ज करतात. उमेदवारांनी एकाच पोस्टा खातीर वेगवेगळ्यो परीक्षा दिवच्यो न्हय. दिल्यार पयले फावट दिल्ले परीक्षेचेच मार्क खंय जमेक धरतले. स्टाफ सिलेक्शन आयोगाच्या परीक्षांक कांय उमेदवार एकाच परीक्षेक 2-3 फावट परीक्षा दितात. ताचेर आयोगान स्पश्टीकरण दिलां. आयोगान जाहीर केल्ल्या पोस्टां खातीर उमेदवार CBT परीक्षा दितात. CBT म्हळ्यार कंप्युटर बेस्ड परीक्षा. ही परीक्षा एकूच फावट दिवपाक मेळटा. मात कांय जाण जनरल तशेंच आरक्षणाचे कॅटेगरींत वेगळे अर्ज करतात. परीक्षाय वेगवेगळ्यो दितात. मात पयले फावट दिल्लीच परीक्षा ग्राह्य धरतले. जाहीर केल्ल्या पोस्टां खातीर गरजेची पात्रता नासल्यार उमेदवारांनी अर्ज करचो न्हय. नेम अटी मोडून कोणूय उमेदवार परीक्षा दिता आसत जाल्यार ताची गंभीर दखल घेतले. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. घेवया कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. पंचामृता फोर्टिफाइड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, विटामिन A, B सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाइड राईस असल्यार पुरो. पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाइड राईस. घराघरांनी पंचामृता. कृपा हेअर टॉनिक आयुर्वेदिक औषधी वनस्पतींचे परिपूर्ण मिश्रण. 100% आयुर्वेदिक. पर्यटन मंत्र्यान पर्यटनाकडेन संबंधित व्यावसायिकांच्यो समस्या आयकून घेतले. पर्यटन मळार सतावपी प्रश्न जाता तितले बेगीन सोडोवपा विशीं आनी सुदारणा करपा विशीं चर्चा जाली. पहलगाम आतंकवादी हल्ल्या उपरांत गोंयांतय पर्यटनाचेर खंय परिणाम जाला. मान्सून ट्युरिझम प्रमोट करपाचोय विचार चल्ला. पर्यटन मळार रिसेशना विशीं उलयतना मुद्देसूद उलोवपाक जाय म्हण पर्यटन मंत्री उलयलो. We are here today to talk about the tourism aspects with the stakeholders, knowing the type of drawbacks or setbacks that the industry may face. The first quarter of the year, that is January to March 2025, had better numbers, international and domestic, compared to last January to March 2024. Suddenly, May month, this particular thing happened from the end of April, which definitely is going to affect tourism for this particular month. We are seeing a lot of cancellations. We are seeing a lot of cancellations of bookings in terms of hotels, visits, inbound tourism, international and domestic. When we look at international travel, we have been attending the Arabian Travel Mart where we promoted the monsoon tourism. Monsoon tourism monsoon कशें promote करप ते तांचे हॉटेलांचे एक विचार आयकूंक मेळ्ळे. We are expecting double number of Russians that vis-a-vis what we expect got them as last year. And अशे नंबर समज आमकां मेळपाक लागले जाल्यार ओवरऑल इकॉनॉमिक कॉन्ट्रिब्युशनाक आमी पळोवपाक बरें पडटलें. जशें कॉम्पिटिशन वाडटात स्वता इम्प्रोवायज करचें पडटा. आनी ताचे खातीर C and D कॅटेगरी हॉटेल्साकूय आमी व्हेरी क्लियरली सांगलां की दे वील हॅव टू स्टार्ट इम्प्रोवायझिंग देअर फॅसिलिटीज, देअर एम्प्लिटीज टू कीप इन ट्यून विथ कॉम्पिटिशन, नॉट ओनली इन द स्टेट बट ऑल्सो नोईंग दॅट द नेबरिंग स्टेट्स हॅव बीन मुव्हिंग इन दीस डायरेक्शन. ताज्या खातीर तांकां कितें सपोर्ट जाय तो पळोवंक लायिल्लो आसा. सो ओवरऑल होटेल इंडस्ट्रीक समज सपोर्ट सारको मेळ्ळो जाल्यार आय थिंक वी विल बी एबल टू टेक केअर ऑफ द एकोमोडेशन. द डेटा वीच आय एम शेअरिंग विथ यू ऑफ 2024 एंड विजिट 25, डॉमेस्टीक आमचे आशिल्ले 14,53,592. 2025 तोच पिरियड Jan to March 15,225 आशिल्लो. फॉरेनर्स आशिल्ले इन 2024 Jan to March 84,099 आणि 25 जालो 1,05,233. So if 2024 had a total of domestic and international of 15,37,000
691 tourists coming from various parts of the country and the world between the period of Jan-March 2024. There are 25 and it was 16,05,458. What data कित्याक सांगता? lot of viewpoints were shared की recession आयला बाकीच्या आयला. I think we have to be very responsible in giving statements. दाबोळे विमानतळा लागसार फ्लायओव्हराच्या 17 खांब्यांची उंचाय वाडयल्ल्यान नौदळाची हरकत. कामाक कोर्टांतल्यान स्टे. खांबे खंय विमानाच्या उड्डाणाच्या नजरेन आडखळ थारतले तितल्यार हायवे ऑथॉरिटीन उंचाय कमी करून फ्लायओव्हर बांदपाचो निर्णय घेतला. फ्लायओव्हराचें काम रोखडेंच परत सुरू जातलें. खासा रिपोर्ट. दाबोळी विमानतळाच्या लागसार येवपी नव्या फ्लायओव्हराच्या 17 पिलरांची हायट वाडिल्ल्यान नेव्हीन कामाक हरकत घेतल्या. नेव्हीन कोर्टांत वचून कामाक स्टे हाडल्या. विमानां खंय फ्लायओव्हराच्या लागसावन वतात. मजगती हायवे ऑथॉरिटीन खंय उंची कमी करून फ्लायओव्हर बांदपाचो निर्णय घेतला. बेगीनूच काम सुरू जातलें म्हूण सुत्रांकडच्यान म्हायती मेळटा. So the Navy and the National Highway officials met. One officials from Delhi, from National Highway came here. Issue was sorted out immediately, and the NOC was issued on 16th April, long ago. Heavy traffic, heavy trucks, heavy trailers flow from Mormugao port. The whole intention is not to punish the local population who live in those areas, but some people took it upon themselves to make a issue that we want to stop, the state government wants to stop Dabolim airport, and that's why we are purposely having high pillars. I don't know from where they get these ideas, something unthought of in a civilized society where people holding position make such far-reaching statement. Now the simple thing is the Navy and National Highway sat together, sorted out the issue. As many as 17 pillars have been shaved, means they are not going to be at that height what was originally envisaged because of the obstacle limitation service, OLSS they call it, and this issue gets automatically sorted out. It is a win-win situation जे आमकां सद्याक पळोवन आयला की एक इम्पॉर्टंट बैठक जाली नेव्हीचे आनी NHAचे व्हडल्या ऑफिसरां भितर बैठक जाली आनी खंय तरी हो इशू जो आसा एक कॉन्ट्रोवर्सी जो रेक जाल्लो की खंय तरी ह्या हायट वाडोवन दाबोलीम एअरपोर्ट बंद करपाचो प्रयत्न चालू आसा. हो जो कॉन्ट्रोवर्सी आशिल्लो तो खंय तरी हॅज बीन रिजॉल्वड नाव. सद्याक तरी जे आमकां कळून आयिल्लें आसा की काम हाजे बेगीन चालू जातलें आनी 17 खांबे जे आसा ताजी हायट कमी जातली. फ्लायओव्हराचें काम चालू जातलें आनी एका वटेन हायट कमी जाल्ल्यान कॉस्टूय कमी जातलो. वास्कोच्यान प्रुडंट मिडिया खातीर विक्रम नायक. गोयच्या वेधशाळेन दिल्लो पावसाचो येलो अलर्ट आनीक 2 दिसांनी वाडयलो. 16 माया मेरेन अलर्ट. वारें गडगड जगलां मारून पावस पडटलो म्हण अदमास. मान्सून अंदमानात सक्रिय जाला म्हण हवामान खातें सांगता. 1 जुना मेरेन केरळ 5 जुनाक गोंयांत पावपाचो अदमास. दाबोळे न्यू वाड्या वयली 25 वर्सां पोन्नी उदकाची टाकी सापूच काबार जाल्या. स्लॅबाचे कुडके पडटात. आडेकडेक घरां आसात. कोणाचेरूय पडत म्हण थळाव्यांक हुस्को. थंयचो आमदार मंत्री माविनान टाकयेची पळोवणी केली. सद्याक टाकी सारखी करपाचें काम हातान घेतलां. स्ट्रक्चरल ऑडिट करून गरज पडल्यार नवी बांदपाचें उतर. दाबोळे न्यू वाड्यावयल्या 25 वर्सां पोन्न्या उदकाचे टाकयेक परिस्थिती धोकादायक जाल्या. स्लॅबाचे कुडके पडटात. सायडीन घरां आसात. कोणारूय पडत म्हणून हुस्को. केन्ना केन्ना वयल्यानच्यान ते कॉन्क्रीट पडटा टाकी कडल्यान मेंटेनन्स नासल्या कारणान आनी स्टेअर आसा ती हँगींग आसा. केन्नाय बी रिस्क लोकांक कितें आसा केन्ना पडले जाल्यार जीव तरी वयतलोच हितून काय म्हाका तरी दिसता. आनी म्हाका दिसता 2-3 दीस पयलीं वयल्यानच्यान जे साफ करपाक चडलेले वॉटर टँक कितें हे करपाक चडलेले पळय लोक कामगार आसले तेंच्यांनी कितें तरी वयल्यान उडयले. एक रॉड कितें पडलो आनी 2 घरांक डॅमेज जाली. आनी सरान इमिडिएट आयज इन्स्पेक्शन दवरलें आनी जे PWD ऑथॉरिटी आसले हांगासर पँगीन तर येई आसले आनी तेंचे ऑफिसर आसले सिनियर तांकां सांगलें की इन्स्ट्रक्शन दिलां की मेंटेनन्सा लागून बेगीन काम स्टार्ट करा कित्याक आतां ऑलरेडी मनसून एप्रोच जावपाचो आसा त्या लागून केन्नाय कितें जावं शकता. पूण आनी मेन म्हटल्यार कितें हांगासर ते टाकी आहा न्ही ती सगळी गेल्लेली आहा. तिचे ते रॉड आहा ते सगळे हालता आनी रातचे न्ही फातर पडटा दिसाचे फातर पडटा. आतां खूब वर्सां ते टाकीक जाल्लेली आहा आनी आमकां आतां भंय दिसता केन्ना ती कॉलेप्स जायत केन्ना खबर ना आमकां. थळावो आमदार आनी मंत्री माविन म्हणटा सध्या दुरुस्तीचें काम हातात घेता. स्ट्रक्चरल ऑडिट करून गरज पडल्यार नवी बांदता. Actually, I had requested PWD 1 year back, but go to see nothing has happened. I'm being very frank. That's why I came today again. Now they have promised me on quotation basis they will immediately
undertake the repairs which you have seen are very crucial, otherwise the whole thing can fall. There have been cases which these women folk here have reported on their houses, the iron rods fell, some concrete pieces fell. Tomorrow there can be a serious disaster. हे जावच न्हू आदी आमी एक्शन घेता आनी आमी घेतले. टँक कितली स्ट्रॉंग आहा, स्टेबिलिटी कितली आहा, बिकॉज दिस इज अ व्हेरी ओल्ड टँक. अंडरस्टूड न्ही? ती दवरपाची काय डेमोलिश करून न्यू बांदपाची, दॅट कन्सल्टंट वील गिव द रिपोर्ट. दॅट वील टेक अबाउट 6 months. प्रुडंटा खातीर विक्रम नायक. बुलेटिन इतल्यार सोंपता. हे न्यूज बुलेटिन पळोवंक मेळटा प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. कीप वॉचिंग प्रुडंट. नमस्कार.